शेळपे गावात उदकाचो प्रश्न सतायतालो, मात उतर दिल्ल्या प्रमाण 3 तारखे पयलीं गावात थळाव्या आमदारान उदकाची पुरवण केल्या। थळाव्या आमदारान फुडाकार घेतिल्ल्या खातीर थंयच्या लोकांनी आमदाराचे उपकार आटयल्यात। उदकाची सोय जाल्या, मात कांय प्रमाणात उदकाच्या प्रेशराचो त्रास आसा म्हण शेळपेंचे थळावे सांगतात। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। तुमकां तो गांवांची सांगले दावशे उदक येवपाक लागले? येवपाक लागले। कालच्यान स्टार्ट केला तेंच्यांनी सोडपाक, पूण मातसो सद्या बरें येता उदक, आमकां क्लीन बी तशें बरें येता। आनी मेन म्हटल्यार आमकां आतां इतलीं वर्सां बोरिंगेचें उदक खावचें पडटालें। आतां सद्या आमकां दाबोसांतलें उदक इतलीं वर्सां मेळोंक नासलें, तें आमकां आतां सद्या स्टार्ट जाल्लेलें आहा। तेन्ना हांव सगळ्यान पयलीं विश्वजीत राणे उर्फ बाबाचे हांव धन्यवाद मानूंक शकता की आमकां इतल्या वर्सां जें उदक मेळोंक नासलेलें तें इतलें फास्ट आमकां तेंच्यांनी आपूण फुडाकार घेवन दिल्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आनी गांवाच्या वतीन धन्यवाद व्यक्त करता। आनी तशेंच PWD साहेब म्हणजे तेंचे साहेबा तेंचे बी हांव आभार मानूंक शकता की तेंच्यांनी फास्ट म्हणजे एक 4-5 दिसांनी हे आमकां उदक उपलब्ध करून दिल्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद करता। दाबोसात आमकां उदक दिता म्हणून सांगलें, ते टायमशीर दिलां, पूण अजून प्रेशर आनी क्लियर जावना, मातसो तरी खजूळ येता। आनी दिल्ल्या सांगलेल्या प्रमाणे आमचें काम क्लियर केलां तेंच्यांनी, पूण उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम आहा की प्रेशर येवपाचो ह्योच एक उरलेलो आहा, नाल्यार पाणयाची सगळी सोय जाल्ली आहा। आमकां सांगलेल्या प्रमाणेच काम केलां तेंच्या साहेबांनी, सगळें काम क्लियर जायत येयल्लो आहा। तेन्ना आतां आमकां भंय ना पाणया येवपाचो, हेजी समस्या आमची सुट्टली। जे सध्या आता उदक येयल्लें आसा तेन्ना हें उदक आमकां सारकें क्लियर येयल्लें आहा। आतां फक्त आमकां प्रेशर ना पाणयाक। आनी आमचो पंच सरपंच पराग आसा आमचो, तेणी सगळ्यांची आमची उदगत केल्ली आसा बरी, सगळे पाणया सोय सगळी केल्ली आहा। आनी बाबाचे हस्तीन तेणी खूब भार घेतलेलो आहा। आनी बाबा कडेन जावन ही आमकां पाणयाची सोय केल्ली आहा पराकान। आनी ही बाबाकय उपकार मानता बाबाचे आनी पराकाचे उपकार मानता, आनी म्हाका पाणी पावल्लें आसा। म्हणजे ते बाबान जे तुमकां प्रॉमिस केल्ले की दाबोशे पाणी उदक दितले आनी 100% पावतले, तेच्या पयलीं हे उदक पावले, 3 तारखे पयलीं उदक पावले। उदक म्हणल्यार आतां आमी गांव विजीट केले फूल आनी जी थ्रू उदक कालच्यान स्टार्ट केला गांवाक पावोवपाक। पूण प्रॉब्लेम असो जाला की थोड्या जी जुनी कनेक्शन आसा तांकां कनेक्शनां जी दाट जाल्या भितरल्यान तांकां पाणी मेळना प्रेशरान। सो हांवें जे कडेन एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ह्या 2 दिसान तांकां जी पायपलायन जी पयलींची आसा ती क्लीन करून सगळ्यांक दाबोसाचें पाणी प्रेशरान पावपाचें। आतां ऑलरेडी कालच्यान दाबोसाचें पाणी सगळ्यांक गांवांत जशें बाबान प्रॉमिस केल्लें की 3 तारखेच्या पयलीं गांवाक पाणी पावयतले, तो ऑलरेडी पाणी पावलेलें आसा। फक्त थोड्या कडेन जो इश्यू आसा प्रेशर नासलेल्याचो, तो एक आनी जे इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा की तुमी तुमच्या टिमीक घेवन ते प्रॉब्लेमचो सॉल्व करप। तशेंच हांव बाबाचे आभार मानूंक सोदता की त्यांनी जर दिलेल्या टायमान जे गांवाक जे उतर दिल्ले की 3 तारखेच्या पयलीं तुमकां दाबोशेर ट्रिटमेंट केलेलें पाणी पावयतले, तेणी पावयल्लें आसा। हांव सगळ्या गांवांतल्या वतीन तशेंच आमच्या पंचायतीच्या वतीन हांव बाबाचे आभार मानूंक सोदता। आनी अशीच बाबा कडेन मागता की तेंचो सदांच सहकार्य आमचेर आसपाचो, जेणे करून आमी पंचायतीचे फुडाकार घेवन कितें आमी डेव्हलपमेंट करूं शकता।